बाणस्तारी ॲक्सिडेंटाचे केशीत क्रायम ब्रांचीन आपाचो फुडारी ॲडव्होकेट अमित पालेकराक जबाब घेतल्या उपरांत अटक केली। अटक जातात पालेकर मेडिकल चेकअपाक पावलो। बीजेपीन आपले नाव पेड्ड्यार करपाचो यत्न केला। बीजेपीक जॉईन जा म्हूण आपल्याचेर दबावूय हाडलो। आता फेक ड्रायव्हर उबो केला म्हूण पालेकराचो दावो। 6 ऑगस्टाक बाणस्तारी पुलार जाल्ले ॲक्सिडेंटात तिगांचो जीव गेल्लो, जाल्यार 4 जाणां इंजर्ड जाल्लीं। ते उपरांत अमितान गाडी चलोवप्याक साल्वार करूंक ड्रायव्हर उबो केलो म्हूण आरोप। क्रायम ब्रांचीन अमिता बरोबर त्या ड्रायव्हराकूय धरला। घाण पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स 2-3 दीस पयलीं म्हाका प्रेशरायज केल्लो बीजेपीक जॉईन जावन दाखयता म्हणून। आयज हें केलां। इट इज एब्सोल्युटली डर्टी पॉलिटिक्स, नथींग मोर दॅन दीस। आय हॅव नथींग टू डू विथ दीस क्रायम। आनी सडनली उठून त्या ड्रायव्हराक कोण फेक म्हणून आहा ताका कोणाक हाडला आनी ही हॅज ऑल्सो बीन अरेस्टेड। इट इज ओनली विथ द इंटेंशन टू टार्निश माय इमेज एंड नथींग मोर दॅन दिस। एब्सोल्युटली डर्टी लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार।